पागिवून पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटीची सुरवात। देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोल्या तेसलोनिकारांच्या पवित्र सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चिटी बरयता। कृपा आनी शांती तुमकां। थांबून आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुमा सोमेस्ता पासत आनी सदांकाळ देवाक आर्गां दिता। तुमचो बावार्थ कोरण्यांनी तुमी दाखयलो, कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यांत आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भरवंसो दवरून तुमी थीर रावल्यांत। हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत घोट आसा। देवाचे अपुरबायेच्या भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विंचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणाव। कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगर बोळान, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आनी एकदम घोट निर्धारान तुमकां पावलें आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणत। तुमी देवाचेर बावार्थ दवरलो म्हूण अशे भाशेन सगळे कडेन गोमून आयला की आमी उलोवची गरजूच ना। तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवांक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यांत, ते विशीं तोच लोक उलयत आसा। आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गार्थावन येवचो आसा, त्या जेजूची ताच्या पुताची तूं वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता। देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो। म्हणया, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो। सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात, भक्तांचे सोबेंत गुणगुणान ताचें किर्तन करात। तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोष भोगून दी। तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचो पूत दुवो आनंदान उल्लासूं। जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो। नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं, घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं। कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो। दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली। जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो। आपणाक मेळ्ळोले जैतान भोक्त संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं। देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूं। तांच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी। हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक। जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो। उद्गार, सर्वेस्पराक जोय जोय। सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात। सर्वेस्पराक जोय। मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजून म्हणलें, दोंग्या धर्मशास्त्र्यांनो आनी फारिजावांनो, तुमचे खोटा, कित्याक सर्गीचें राज तुमी मनशांक दामतात। तुमी तातूंत भितर सरनात, न्हय म्हूण भितर सरूंक सोदतात तांकांय भितर सरूंक दिनात।
दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिजवानो, तुमचे खोटा, कित्याक एक नवो शीस करचे खातीर जोळी मोळी तुमी भोंवडाय मारतात आनी कोण एकल्याक सांपडायले उपरांत तुमचे परस ताका 2 पावट अदीक कोण फावो जायशें तुमी करतात. कुड्ड्या फुडाऱ्यानो, तुमचे खोटा, देव मंदिराच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार ते कांयच न्हय, पूण देव मंदिराच्या भांगाराच्यान सोपूत घेयत जाल्यार तो रीणकार जाता अशें तुमी म्हणटात. आरे मुर्ख्यानो आनी कुड्ड्यानो, कितें उदीक व्हरते भांगार वो भांगार पवित्र जायशें करतात ते देव मंदीर. तशेंच तुमी म्हणटात वेदीच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार ते कांयच न्हय, पूण वेदीचेर आसा ते भेटवणेच्यान सोपूत घेयत तो रीणकार जाता. आरे कुड्ड्यानो, कितें उदीक व्हरते भेटवणी ओ भेटवणी पवित्र जायशी करता ती वेदी. तर वेदीच्यान सोपूत घेता तो तिच्यान आनी तिचेर आसा तितल्याच्यान सोपूत घेता, आनी देव मंदिराच्यान सोपूत घेता तो ताच्यान आनी तांतून रावता त्या देवाच्यान सोपूत घेता, आनी स्वर्गाचे सोपूत घेता तो देवाचे सिंहासनाचार आनी ताचे बसलोलो आसा त्या देवाच्यान सोपूत घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकांनी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, तुमचो बावाट कोरण्यांनी तुमी दाखयलो. नियाळाक आदार. लिमाचे बाग रोज वाडटा घोरांतूच आवकारपण सारूंक आनी आपलें जिवीत जेजूक भेटोवंक दिवंक वावुरलें. घरांत तिणें सुयसूत आनी फुलां रोवपाचें वावर सुरू केलो आनी आपल्या कुटुंबाक पोसूंक लागलें. तें बाग दुमिगाच्या 3रे संस्थेन भितर सरलें आनी आपल्या घराच्या फाटल्यान ल्हान खोपीन तिणें हर्मिटेज सुरू केली, जंय वचून तें वेळ मागण्यांत सारतालें. त्याच भाशेन आपल्या आवय बापायची घराच्या कुड्यांत तिणें इन्फर्मरी घडोवन थंय अनाथ भुरग्यांक आनी जाणट्यांक आसरो दिवन तांची सेवा करूंक लागलें. तिणें आपलो भावाट देव मंदिरांत वचून न्हय, पूण घरांत गरिबांचो सेवा करून आपलें घर एक मंदीर केलें. भाग्यवंत पावलो तेसलकारांक बरोवन शाबासकी दिता आनी परगट्टा. तुमी जियेलो बावाट आनी तुमचो कोरण्यो देवाक मानतात तसलो जाल्यात आनी क्रिस्ताक तुमी गोवायकी दिल्या. देखून देव तुमची आपुरबाय करता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत देव मंदिराचो सोपूत घेवन न्हय, पूण गोराब्यांची सेवा करून जिवंक फारिजेव आनी देवशास्त्रां लागीं जेजू विनोती कोत्ता. आमकां जायते पावटी देव मंदिराचें उदीक पडलेलें आसा आनी थंय वचनात जाल्यार आमकां जोर येता, पूण आपलें कुटुंब एक देव मंदीर करूंक आमी विसरता. घराच्या भायर नांव जोडटा, गरजेवंतांची त्यांची सेवा करूंक विसरता. तर आयज आमचे मागणें जावन दी, आमचें घर देव मंदीर म्हूण समजून घरांत जियेतल्यांक आनी भितर सरतल्यांची मोगान सेवा करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.